मोरी आमची आवय, जेजू सरशीन आमकां पावय. एक ल्हान संदेश ह्या विशेष संदर्भा वेळार चड उणें अर्दो वार आड्याचे आमी लोक सांगात आसा. चड उणें ह्या संदर्भात ल्हानसो एक नियाळ मुखल्या दिसांनी असलेत तेर्साचे पुरशांव मुरयेमायक मान कर्ण वारड्यांतल्या आनी देशजेंत्या वेर जाग्यांनी जावं दीत म्हूण आमी मागया. मोरी आमची आवय आनी जेजू सरशीन आमकां पावय. तेर्सा वेळार गोळी बापांनी येदोळसो उल्लेख केला. तेर्स ह्या मागणें म्हणटा आसतना कुटुंबाचें मागणें म्हणटा आसतना कुटुंबांत सांगाता जेजूचें मुखामोळ नियाळचें आनी नियाळूंक जाय. आनी मोरी आमच्या आवयच्या हाताक धरून जिणयेच्या पयनार आमी सोमकोंक जाय. हें जातलें म्हूण म्हजी पातयेनी आनी तुमची पातयेनी तिस जावं दी. म्हजे सांगात आस बेंगलोर शिकता आसतना मानंतवाडी देशेचो एकलो याजक, ताचो अंकल आवयचो भाव तोय याजकत अर्जेंटिनांत सावथ अमेरिकांत थंयसर वावर करनासलो ब्लड कॅन्सर जावन कसतालो. आनी जायते फावटी तो अमेरिकाक वचून थंयसर रगात नितळ करचें ती प्रक्रिया जावन आसली. आनी तो निमाणे फावटी गेल्ल्या वेळार थंयसर एका प्रोटेस्टंट दाक्तेरान हाका सांगलें खंय ह्या याजकाक, कातोलीक याजकाक प्रोटेस्टंट दाक्तेर सांगता आसा, तूं कसोय पाटी येता आसतना तुका भारताक येता आसतना कशेंय तुका लुडसाण देव येत न्ही गी एक फावटी. हे फावटी तूं येता आसतना कित्याक तूं लुड्स मायेच्या पांया तळा वचून वचनाय. आनी 1995 वो याजक पाटी येता आसतना ताणें कनेक्टींग फ्लायट करून लुड्सांत देंवोवन मागीर भारताक आयलो. ताचे उपरांत ताणें ब्लड ट्रान्सफ्युशन करूंक ना. आनी हो याजक आतां फाटल्या सुमार वर्सांत हांव खंय गेलो जाल्यार हें उल्लेख करनच आसा. मोरयेमायेच्या पांया तळा अजापां जावनूच आसात. हें एक मात कोण हांवें सांगलें घडीत हर एका दिसा म्हणले बरी विवी जाग्यांनी मोरयेमायेच्या पांया तळा अजापां जावनूच आसात. आनी देवाक आमी अर्गां दिवया. असल्या एका स्त्रियेक, असल्या एका आवयक देवान आमची एक संवसारी आनी सर्गी आवय जावन दिल्या संतोश पावोंक जाय. आनी आवय म्हणटा आसतना थोडी घडितां मात्र मोती काडची. कित्याक म्हळ्यार एका आवयची कितली गरज आसा, एका आवयक एका भुरग्याक कितली गंत आसा म्हणलें समजोंक मात्र. तुमी थोडे फावटी टिव्हीर पळयलां जावं पुरो थोड्या वर्गाची सुकणीं तांतयां दवरून पिलांक काडच्या प्रास पयलें ताचींच पाकां आवय सुकणें ताचींच पाकां बुड्डून काडून त्या पिलांक तीं पिलां येवच्या प्रास पयलें तयाराय करता. थोड्यांनी पूण हांगा आसल्यांनी सोश्यान पिलां काडटना पळयनात आसतलीं. आवय जावच्या प्रास पयलें तो सोंसो ताच्या पोटाच्या कडच्यान सगळी लोव बुड्डून काडटा. काडून त्या जाग्यार बारीक एक बरें एक बेड तयार कर मागीर पिलां दवरचें. थोड्या दिसां पयलें तांणी इलेक्ट्रॉनीक मिडियान तांणी प्रसार केलें एका पेट्याक पेंटा सकयल पुरा पॅरलायज जाला पूण ताणें पिलां काडल्या. आनी ते एक पोटली कानाची मार्गा देगेन घाल्ली उखोल व्हरून पिलांक खावयता. पेंटा सकयल बोळना 2 पांयांनी पेंकाड व्हरून व्हरते आसा. एका आवयची भुरग्यां थंय कितली कंत म्हणलें दाखोवंक मात्र हांवें उल्लेख केलो. असली जायतीं घडितां आसात मोगाच्यानो. म्हळ्यार एका आवयक तिच्या भुरग्याची कंत आसा. आनी कुर्सा मुळांत अनाथ जाल्ल्या मनशा कुळाक जेजून जुवांक ताच्या आवयक दिवच्या मरिफात आमकां आवय दिल्या ह्या विशयांत पवित्र बरयणाऱ्यांनी जायतें बरोवन घालां. अनाथ जाल्ल्या आनी अनाथ जावच्या मनशा कुळाक कुर्सा मुळांत जेजून ताच्या आवयक आमची आवय करून दिल्या. हें सती आमी उडास दवरचें आनी ह्या दिशेन आमी मुखार नियाळ मुंदर सोंसो. मनशा जिणयेंत आमच्या दिसपडत्या जिणयेंत 24 वरांत एक 3 वांटे केले जाल्यार हें कांय नवें जावनय. 5व्या शतमानांत सांत बेनेडिक्टान वोरा येतले बोरा 8 घंटे काम करी जाय, 8 घंटे मागणेय करी जाय, ह्या ताका संबंद जालीं कामां करी जाय, न्हिदा जाय म्हूण ताणें सांगून नासलें. वोरा येतले बोरा म्हूण सांगलां. पूण आमी आतां आज परत 300 उतरां मोती हाडलीं जाल्यार मनशा जिणयेंत
8 वरां मनशान काम केल्यार पुरो म्हूण दिसता. कित्याक म्हळ्यार 8 वरांचें काम करूंक 1-2 घंटे ट्रॅव्हलिंगांत वतात, 10 घंटे जातात सदांचे. ताचे उपरांत मनशान 7 घंटे न्हिदाचे. कोण 7 घंटे मांद्रेर न्हिदना तो आनी खंय न्हिदता. हे सती उडास दवरचें. आनी उपरांतले 7 वरां आमी पळयलीं जाल्यार तातूंत 1 घंटो आमी काण गेलो जाल्यार नितळायेक 1 घंटो वेता. कुडीची नितळाय करूंक आसा, आमचें वस्तू रुमळूंक आसा. 1 घंटो मनशाक मनोरंजन गरजा हर एका दिसाक. चड बरें न्हय, हें उडास दवरया. कित्याक म्हळ्यार ಕೆಲವರಂತೂ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಟಿವಿಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯಷ್ಟೇ ಬಾರಾನು ತೋರಾನು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ते आडायचे जाल्यार 1 घंटो पुरो कोणना मनोरंजन. ताचे उपरांत हर एकल्यानी आमी 1 घंटो आमचे पसतूत दिचे खंय. कांय व्यायाम हर एकल्यानी करीचे. धांवूंक जातल्यांनी धांवचें, चलोवंक जातल्यांनी चलचें, आनी कोणा आयल्या लोकांड उखलूंक जाता तांणी खंय जिम्माक वचचें. 1 घंटो जर तर तुमी ह्या 24 वरां तुमकां दिनात जाल्यार तुमी तुमकांच अन्याय करतात. उडास दवरा. तुमकां कायदो आसा, पातका घाल न्ही. हांवें म्हणचें जाल्यार मा पातका घालत कायदो म्हण येत. 1 घंटो हर एका मनशान व्यायामा खातीर दी जाय. मागीर इल्लीशी सेवा आसा आमी करता. कोण हुशार ना जाल्यार आस्पत्रे वचनाय आमी पळोवंक येता, शेजारा पळोवंक येता. मागीर ताचे उपरांत 1 वर कुटुंबांत क्वालिटी टायम म्हणटात. सगळो दिसा घरा बसोंक जायना आमकां. पिलां दवरचें घरा दवर बसून ना, आमकां दुसरीं कामां. तरी 1 घंटो कुटुंबाच्या मनशां सांगाता कांय इल्लें उलयचें खंय 1 घंटो. मागीर जेवंक आसा आमकां. सकाळीं ब्रेकफास्ट, सांजेर, रातीक म्हणटना 1 घंटो जेवणाक वेता. जेवणाच्या मेजार बसून इल्लेशें संभाशण जाता. आनी 1 घंटो कुटुंबांत मनशान सांगाता आल्तारी मुखार बसाचें. 125 वर्सां जाल्ल्या वेळार आमच्या देशेच्या जुबले वेळार मुंबयचो कार्दिनाल आयिल्ल्या वेळार तांणी एक भारी म्हत्वाची गजाल शर्मा वेळार सांगली. जो कोण कुटुंबांत आवय बापूय भुरगीं आजो आनी आजी सांगाता एका लायनीर रावून मुखारच्या देवा लागीं उलयनात, ती क्रमेन एकामेका लागीं उलोवची नात. दिसाक हर एका दिसा सांज जाताना आनी सकाळीं उठताना आल्तारी मुखार पती, पतीन आनी भुरगीं ह्या तांची मालगणी सांगाता एका लायनीर रावून मुखारच्या दिसानांतल्या देवा लागीं उलयनात जाल्यार क्रमेन ती एकामेकाय उलोवची नात. देखून हो एक थोडो वेळ म्हणटना हातूंत मस्त संगती आसात मोगाच्यानो. ते 1 घंटो या मुक्काल घंटो आल्तारी मुखार बसून आमी मागणें करचें कुटुंबाचें म्हणटा आसतना मोरये मायेचें विशेश जावन भक्तीपण करता आसतना कुटुंबांत शांतीपण येता, कुटुंबांत भाग्यवंतपण येता. देखून 1:40 आनी 5 मिनटां म्हणी, 1 घंट्यान 15 मिनटां म्हणी करया. आमच्या मोबायलांक टीव्हीक सगळो दीस उण जाता न्ही गे टीव्ही, मोबायली उण जाता. आनी आमकां हें आयकून आनी उलोवन आमची मोत पिशी जाता. देखून थोडो वेळ पुणे सगळ्याक एक विराम दिजय आनी आमी जायत्या संगतीक विराम दिवन सोम्याच्या पांयां तळा मोरये माये सांगाता बसा जाय. सांगाता येवन ह्या मागण्यांत मोगाच्यानो आमी म्हणल्यांत मागणें जावंक पुरो उडास दवरूंक जाय. आमी एडवर्टायज कंपनींत हांव शिका जाय खंय. तुमी पळोवन आसूंक पुरो थोडे कडेन व्हडले बोर्ड घाल्यात, व्हडले एकच घाला. तो पळयल्या कुडले आमी मुखार येता, विसरून वेता. थोडे कडेन मार्गा देगेन ल्हान ल्हान बोर्ड घाल्यात. लक्स 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 मलबार 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 म्हणून. कित्या खातीर? पेप्सी पेप्सी पेप्सी, कोको कोला कोको. 25-30 घाल्यात धाकटे धाकटे. हांगा तावन बेंदूर वेल तावन पंपवेल पावता आसतना तुमच्या मोतींत वचून जालें आज लक्स तोच साबवाडीचें 25 पटी जालें. तुमच्या मोतींत एकूच भांगाराचें आंगड म्हळ्यार ताचें हात चालाकी तशी. तशेंच मोगाच्यानो आमी म्हणल्यांत मागणें जावंक पुरो त्या मागण्यांत जायती सकत आसा हें आमी समजून घेवचें. कित्या पासत आमच्यो गरजो देवाक सांगच्यो आनी देवाक हांव बेसांवां जोडून घेवचीं. देखून हर एका कुटुंबांत ह्या रोजार मायेचें भक्तीपण आमी करूंकच जाय. मागणें केल्लेंच जावंक पुरो परत आनी परत करता आसतना कुटुंबांत शांतीपणपण आनी भाग्यवंतपण येता म्हणल्यांत दुबाव ना. आनी मुखार आमी कितें हो नियाळ करचो? मस्त वेळ उलोवंक जायना. मागीर जेवणांनी आसा मुळांनी गे वय वय जेवणांनी निवोंक नजो. ताचे परस पयलें ल्हानसो पुरशांव काडूंक आसा. म्हणटा आसतना हे 20 मिस्तेर 20 कणाच्या वेळा आमी नियाळ करचो. थोडें गरजेचें मात्र एक वाक्य मात्र पळया. थंयसर संतोशाचे मिस्तेर आसात.
देवान ससना थावन केल्लें योजन संतोषाच्या मिस्तेरांत उगडापें जाता. ते मात न्ही, जेजूच्या जल्माच्या 9 म्हयन्या पयल्यान तावन जेजूची 12 वर्सां म्हणसर जिणी आमच्या दोळ्या मुखार येता. ससना थावन देवान केदाळा लायल्या 2000 वर्सां आमकां कळिल्ल्या प्रमाणे ताच्या परस पयलें केदाळा तावन देवान हें योजन केलां. हें बडव्याक धाडन थंयसर कोबार दिल्ल्या मरिफात सगळ्या प्रवाद्यांनी कितें सांगलें सत जालें न्ही गे. बडव्यान येवन कोबार दिली. कोबार दिल्ल्या मरिफात देवाचें योजन मनशा कुळाक उगडापें जालें. आनी दुसरो थंयसर आमी कन म्हणटा आसतना कोणाक जेजूची वळख जाता, कोण देवाक भेटतात ती एकामेकाच्या भेटेक लागतात. आनी मोरी धांवलीच जेजूक स्विकार केल्ल्या घडये तावन तोच तो दुसरो कण आमी नियाळ करचो. आनी तिसरो जेजू जल्मालो, देव आमचे सांगता. देखून मोगाच्या वडिलांनो, हर एका दिसा हो तेर्स तुमी कण सांगता आसतना ताच्या विशयान ते 1-2 वाक्यां तुमच्या भुरग्यांक सांगा न्ही. ती आश येता तुमच्या तोंडांतल्यान आयकूंक. तुमी सांगना आनी तुमी सांगना जाल्यार आनी कोणें सांगचें तांकां. देखून जाल्ले कुडले उस्वास बांदून आमच्या बापा नो मामरे, आमच्या बापा नो मामरे हें धांवचें न्ही. थोडेपणी काले म्हणटात म्हूण समजना. आमच्या बापा काय काले आमच्या बापा म्हूण गोत्तुना. आमच्या बापा आम सुनतिकार गे काले आम सुनतिकार म्हूण गोत्तुना. आम आपा सोद विनाती कर. जाप दिवच्या पयलें ताका म्हणून जालें, ताका जाप दिवंक जाली, काले म्हूण गोत्तुना. मोगाच्या न्हू वडिलांनो, तितके ब्रेक घाला. तुमींत जर तर आतां 100 किलोमिटर स्पिडार धांवल्यात जाल्यार भुरगीं कांय 500 किलोमिटर स्पिडार धांवतलीं. मागीर तें कितें जायत म्हूण समजना. देखून जेजूचो जल्म जालो, जेजू जल्मालो. चरित्रा मोगाच्यानो, सगळ्या चरित्रेक मोदें एक लायन पडली, पोरणें आनी नवें. तिसरो कण आमी नियाळतना चवथें टेंपलान भेटयलें. उडास दवरा, आमी सगळां देवाक भेटयल्लीं मनशां आमी. जेजूक भेटयल्ले आमी उडास करता आसतना आमकांय भेटयलां. सांगा तुमच्या भुरग्यांक, पुता दुवे तुका आल्तारी मुखार भेटयल्लें पुता. देवाचें भुरगें तूं, तुजी जिणी देवाच्या योजना प्रमाणे जावं दी. भुरग्यांक उडास करा. आनी 5वें 12 वर्सां जाताना असो अर्थ पळया. हर एका वर्सा मोरी माय तिच्या पुताक हाताक धरून देवाळाक हाडटाली. उडास दवरी जाय. हाच्या आदी उल्लेख केला हांवें, जर तर तुमचीं भुरगीं ल्हान आसतना तांच्या हाताक धरून तुमी देवाळाक हाडशात जाल्यार एक दीस तुमकां तांकाणांतल्या वेळार तुमच्या हाताक धरून तुमचीं भुरगीं मम्मी डॅडी आमी इगर्जेक या म्हूण तुमकां आदार दिवन तुमकां इगर्जेक हाडटलीं. 12 वर्सां संपलीं जेजूचीं. आनी मुखार 12 तावन 30 वर्सां म्हणसर 30 वर्सां म्हणसर कितें आमकां आनी तो ताका मिस्तेर नात. हांवें आतां मागचें मुखल्या एका बाप साहेबान आनी एक 5 कण आमकां दी जाय. जेजू आवय बापाय खाल जालो, कुडीन आनी कुरपेन वाडलो, देवाक आनी मनशाक मानवालो. हें म्हजें कालतें मागणें. मुखल्या दिसांनी आनी एक 5 कण मेळ्ळे जाल्यार 25 कण तेर्स जातलो. हे 5 कणी आमी निहाळूंक जाय मुखल्या दिसांनी. ते तुमी मागा. ताचे उपरांत उजवाडाचे मिस्तेर 3 वर्सांची जेजूची जिणी, परगड जिणी. जेजून स्नान घेतलें. जेजून थंयसर पयलें अजाप केलें. जेजून बरी कोबार परगड केली, जिणी बदलूंक आपणें दिलें. जेजू रुपांतर जावन आमकांय रुपांतर आसा म्हूण सांगून दाखोवन दिलें. आनी निमाणें येवकारीस घडन एक नवो समुदाय बांदून हाडलो. आनी ह्या मरिफात नवो समुदाय दिसान दीस जिवो जाते आसा, रुता जाते आसा. उपरांत दुखीचे मिस्तेर फकत 3 दिसांची जेजूची कठीण कश्टांची ती जिणी. जेजूचे कश्ट मोरान जिवन पोवन जेजूक मोरणाचें फर्माण दिल्लें. ह्या विशयान नियाळ करूंक जाय मोगाच्यानो. जेजूक जरबान मारलें, कांटे माथ्यार कांट्याचो मुकुट सांडसिलो, तो कुरीस वोवन वेते आसा. आनी निमाणें जेजू कालवार पर्वताचेर परगड तरान आपणाचो प्राण सोडता. ह्या दिसांनी वाचतना एका बुकार एकलो म्हणटा, मानेस्त बरयणार म्हणटा, जर तर जेजू कालवार पर्वताचेर परगड तरान तो उमकोळ्ळा जाल्यार हांवें आनी तुवें गुठान क्रिस्तांव जावंक जायना. आमी क्रिस्तांव परगड जावंक जाय. आमचें क्रिस्तांवपण हेरांक दिसोंक जाय. आमच्या जिणे मरिफात ते रुथा जावंक जाय. आनी ताचे उपरांत आनंदाचें मिस्तेर. जेजू जिवोन जालो. जेजू सर्गाक सोडून गेलो. पवित्र आत्म्याक ताणें धाडलो. केल्ली बसवणी संपूर्ण जाली. आनी मोरयेक सर्गाक तो आपोवन व्हरता.
आणि मोरयेक सरका संवसाराची राणी म्हणून परगड करता जाल्यार आमच्या तेर्स थंयसर संपूर्ण जाता. 20 मिस्तेर आमकां आतां दिल्ले आमी नियाळ करता आसतना कितले आपुरबायेचे. आणि ह्या संदर्भाचेर मोरी माय आमचे पासो तूं कशी विनाती करता. देखून हे वांजलाचें वासा पकडलें हांवें. म्हाका तें एक सुक्त म्हणून भोगलें. पळया ती कानानगार श्री माते वासो 15व्या अध्यायांत 20 आनी 1 तावन 20 आनी 8 म्हूण शिरवळीचेर त्या स्त्रियेचो भावार्थ. तिचे खातीर न्ही, ती तिचे खातीर कितेंच विचारना. जेजू दाविदाच्या पुता, म्हज्या दुवेक कांयपणी कर, म्हज्या दुवेक कांयपणी कर. आनी तिका कितें तिणें आशयल्लें तिका मेळ्ळें. आज सगळ्या संवसारांतल्या भुरग्यां पासत मोरी माय आज तिचे पासत कांय ती मागना. तिका कांय गरज ना. ती आज तिच्या भुरग्यां पासत ती मागते आसा. येदोळ म्हणचे तिणें केल्लें तेंच तो कितें सांगता तें तुमी करा, ताचीं उतरां तुमी आयकया. तांकां उणें पडलां म्हणलें मोरी माय आज म्हाका आनी तुका कितें उणें पडलां त्या विशयांत दिसान दीस तिच्या पुता लागीं विनाती करता. कितें मागता आसतली ती. नियाळ करता आसतना म्हाका भोगलें इतलेंच. त्या कानानगार स्त्रियेन म्हणलें कितें, म्हज्या दुवेक देंवसार लागला, म्हज्या दुवेक देंवसार लागला. मोगाच्यानो आज खंयच्या रितीच्या एका देंवसाराच्या पासांत आमी आसां. कसले देंवसार आज ह्या संवसाराक लागला, कसलो देंवसार आज आमकां रेवड घालना आसा, हें आमी नियाळ करूंक जाय. कसलो देंवसार मोगाच्यानो. आमी ल्हान आसतना थोडे पडी पळयल्लें, हांव ल्हान आसतना आनी मलगड्यांनी सांगलें आयकलां, थोडीं भुरगीं माती खातात. आतां माती मेळना म्हणया गांवकी. आतां मातीत ना, सगळ्यांनी इंटरलॉक घे आनी कॉन्क्रीट घे घाल, माती मेळना गांव. पूण थोडीं भुरगीं आमी ल्हान आसतना माती उस्तरून खातालीं. हांगा हाडल्या थोड्यांनी केल्या आसतली. आनी घरा परत कुंकडां पुरो आसतालीं. पण्णी पळयतल्यार भुरगीं कुंकडाचो गुवाणी खातालीं. आनी मागीर तें खावन भुरग्यांक तें तामारें जालां म्हणटालीं. अर्दें चट्टें जावन अर्दें भितर येतालें भुरग्यांचें. ताका एक तामारें म्हणून आमच्या गांवांत आपयतालें. हांगा खालें गुत्तू ना. हीं भुरगीं कुंकडाचो गू खावन अर्दें चट्टें जावन येतालें. जर तर आमचीं भुरगीं मेळ्ळें खातीत जाल्यार सर मात दिली आज. आमचीं भुरगीं माती ह्या असलें मेळ्ळें खातीत जाल्यार आमच्या भुरग्यांची जिणी कितें जातली. आज तुमी विचारा, तुमचीं भुरगीं आज कितें खातात. हांवें कानाच्या विशयांत उलोवना, हांव एक उमिनी भाशेन उलयलो. आज तुमचीं भुरगीं कितें खातात. जें कितें तूं खाताय, जें कितें तूं पळयताय तेंच तूं जाताय. आज आमचीं भुरगीं कितें खातें आसात आमच्या घरांत. आज तांकां आमी कितें खावंक दिलां. विविध माध्यमां द्वारे जावंक पुरो. माध्यमां फाड न्ही, माध्यमां फाड न्ही, कसल्यो वस्तू फाड न्ही, पूण त्या मोरीफात कांय पाड आमच्या भुरग्यांक मेळ्ळां गे. हें आमी नियाळ करचो. देखून आज मोरी माय म्हाका दिसता बोम मारून पुता लागीं विनाती करता आसतली. पुता, आयच्या ह्या संवसाराक एक देंवसार लागला. कसलो देंवसार. एका घरांत हांव आनी एका घराक विंगड विंगड जावंक पुरो. तर आमी कितें करचें मोगाच्यानो, कितें करचें. काल म्हज्या कुटुंबाचो गल्फांत हांव आयिल्लो, ताच्या भुरग्याक पुरो सोनवारा दिसा कुमगार आसा. दोगां जवळ्यांक कुमगार आसा. 4 जाणां भुरगीं ताका. तो म्हणलो थोड्या तेंपा पयलें भायल्या गांवांत आसुल्लो, गांवांत येवन रावुल्लो. ताच्या उपरांत मुस्तू बेजाराय पुरा जाली. फादर काल जालें म्हूण गोत्तू ना. आतां परतून भायल्या गांवा वचून परतून रजेर आयला. मागीर म्हणलो तो, फादर आतां कुटुंबांत मुस्तू मागणें सडलां. आतां सकाळींचें उठल्याक उठले आमी सगळ्यांनी आल्तारी मुखार येवचें. 4 जाणां भुरगीं. ह्या काळार 4 जाणां भुरगीं आसची बार येवं न्हय. 4 जाणां भुरगीं आसात आनी ताची येजमान आनी वो रजेर आयिल्ल्या वेळार सकाळीं सगळ्यांक आल्तारी मुखार रावून थोडे मागणें करतात. खंय मोगाच्यानो ही कालती विनांती करता. प्रत्येक जावन आवयांनी सकाळींचें मागणें शिकोवची जबाबदारी आवयची. सकाळींचें मागणें शिकोवची जबाबदारी आवयची. एक कण तेर्स केल्यार पुरो. इल्लीशी उबी दोतोन इल्लें मागणें पुरो सड्ड म्हळ्यार 10 मिनटां. सांजेचें मागणें घरांत करची जबाबदारी आवयची न्हय, ती बापायची. सांजेर मागणें शिकयचेंच बापायन. आनी खंयच्या घरांत सांजेर बापूय मागणें शिकयना या तो मागण्याक ना, तें कुटां मुखार कितें जायत म्हाका कळीत ना. पूण थोडे आमचे बापूय बरे मनीस ते. तांणी सांजेर विचारचें गे घरा येवन, तिरसालोय ना जावना तर आंगडी वचून येता. येदोळ आंगडी येता आसलो, हांव आंगडी वचून येता. ना मोगाच्यानो,
सांजेर पुरो तुम्ही 8 वरां काम केलें पुरो मोगाचें 8 आनी 2 घंटे वचून येवंक 10 घंटे काम केल्यार पुरो चड इतकर न्ही खालें करूंक खंय येताना व्हरूंक तुमी तालें कर मुग दोनचेंगी तुमच्या भुरग्यांनी खालें करचें मागीर मनशान काम केल्यार पुरो कोणना 10 वरां मुग जातात सांजेच्या वेळार जर तर एक बापूय घरांत ना जाल्यार त्या भुरग्यांक कितें देख म्हळ्यार भुरग्यांक ऑलरेडी सांगून जालें भुरग्यांनो व्हड जाताना मागण्याची गरज ना म्हाका गरज ना आतां मागणें देखून एक उडास दवरचो सांजेर बापूय जर तर मागणें शिकयना ते कुटाम सकास मरता कित्याक म्हळ्यार मागणें कुटुंबाचो उस्वास मागणें कुटुंबाचो उस्वास जर येदोळ कोरोना जावंक पुरो कंत करची नाका कोणें आतां कंगाल जावन कांय एक डिप्रेशनाक वचचें नाका आस्तावण सुरू करया आस्तावण सुरू करया मोगाचें देवा मुखार तेंच वर्तें जातलें देखून ये एक उडास दवरया म्हाका दिसता आमी देवा लागचें बोक्सांनी मागा जाय उपरांत आतां सुम्या मुखार परतून दिंबेर पडून मागच्या प्रास पयलें कितें देवा तावन हांव पयस सरलो म्हाका आमी म्हणा जाय थोड्या संगतींनी घरांत मागणें नासतना आमी पयस पावल्या घरांत मागण्याचें वातावरण ना आनी मागण्याचें वातावरण ना जाल्यार सैतानाचें बळ कुटुंबांत चडटलें आमच्या भुरग्यांक कसल्योय वायट संवयो वायट संगती सुलाबायन त्यो धरतल्यो मोगाचें न्हू प्रभु मैं तुमसे बहुत दूर चला जीवन में कंगाल हुआ प्रार्थना छोड़ा संसार टूटा घर स्मशान बना दिया घर थोडेपणी सिमिस्त्री भाशेन जाला वापस आऊंगा मैं वापस आऊंगा जाऊंगा कहीं नहीं दूर हाथ जोड़कर घुटने टेक कर मांगता हूं दुआ तेरा देवाचे आशीर्वाद आणि बोक्साने देवाची ससाई या वेळार आमी मागया दिंबेर आमी पडया